मोगाच्या भावान भयणो, अशेंच एक दीस एक टिचर आपल्या भुरग्यांक लागीं एक प्रश्न विचारताली. हे संवसारांत सगळ्यान आतां व्हड कोण, मान कोण, हू इज द ग्रेटेस्ट इन दीस वर्ल्ड. आनी जायतीं भुरगीं कोण कोण सेलिब्रिटीचीं नांवां सांगून, कोण आनी कोण बरें काम करतात त्या मनशाचीं नांवां सांगून ती टिचरीक जबाब दितालीं. आनी एक भुरगो जॉन नांवाचो, ताणें हात बारून म्हणलें, सगळ्यान व्हड आनी महान म्हणल्यार जेजू क्रिस्त. कित्याक तो आमकां आमच्या सगळ्या दिसा दिसा तो आमकां राखता आनी आमचे लागीं तो भोंवता आनी आमकां सगळें पळयता, आमची काळजी तो घेता. आनी टिचर म्हणूंक लागली, तें सारकें, कित्याक तूं कितें उलयता तें सारकें, पूण जेजू आतां आमच्या बरोबर ना. तो मरून गेले जायतीं वर्सां जालीं, पूण आतां आमचे मदें कोण तें ती विचारूंक लागली आतां ह्या संवसारांत. आनी पूण तो भुरगो टिचरीक आडावन म्हणूंक लागलो, टिचर तूं उलयता तें सारकें न्हय, जेजू आजून जिवंत आसा आनी तो आमच्या दर एक जाणाच्या जिवितांत तो रावता आनी आमकां बळ दिता आमची जिवितांत फुडें करूंक. वय मोगाच्या भावान भयणो, असलोच कसो एक प्रश्न जेजू आपल्याच्या शिसांक तो मांडटा. आनी शीस ताका दोन भशेचे जबाब दितात. पयलो म्हणल्यार लोक कितें म्हणटात ते. लोकांक फकत जेजू एक मनशाच्या रुपान ते जुआं बावतिस्ताच्या नांवान ओ खंयच्या एक प्रवादाच्या नांवान अशें तो जेजू म्हणटात. पूण जेन्ना जेजू शिसां लागीं विचारता, तुमी म्हाका कोण सदोतात, आनी तेन्ना पेद्रू सगळ्यांचे वटेन तो उलयता. तो म्हणटा, तूं जेजू जिव्या देवाचो पूत. आनी मोगाच्या भावान भयणो, आमकां जेजूय म्हणटा ताका आमी आयकलां की ताचेरूच पेद्रूचेरूच ती सभा बांदतलो म्हूण, पवित्र सभा बांदतलो म्हूण. मोगाच्या भावान भयणो, जेजूचे सीस जेजू बराबर भोंवन ते ताका वळखूंक तांकां आजून जेजू कोण तो खबर आसूंक ना. पूण तेन्ना आयज ते तांच्याच तोंडांतल्यान तें उतर भासता की जेजू जावन आसा, क्रिस्त खऱ्या जिवंत देवाचो पूत म्हूण तेंच्याच तोंडांतल्यान तें भायर सरता. पूण मोगाच्या भावान भयणो, आज जेजू तांकां आनीक एक आपली सायड दाखयता. आनी तो म्हणटा की आपणाक धरून व्हरतले, आपूण कोश्टवतलो मसाया असो म्हूण तो दाखयता. पूण हें मोगाच्या भावान भयणो शिसांच्या काळजांनी रिगोवंक चड कठीण लागता. आनी ताकाच लागून आमी म्हणटात, आमी पळयतात, पेद्रू जेजू कुशीक व्हरोन म्हणटा, ना सायबा तुका कशें जावचें ना. ताचे भितर तें घेवंक ताका तें बरें दिसना. आनी तो जेजूक म्हणटा, तुका हें कशें जावचें ना. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा, कट सर सयतना, चल फाटीं सयतना तूं म्हज्या ह्या कार्यांत एक आडकोड. थोड्याच वेळ जेजून ताका म्हणलें, तूं फातर आनी फातराचेर आपूण आपली सभा बांदतलो. पूण आतां जेजू ताका म्हणटा, तूं म्हाका आडकोडीचो फातर म्हणटा. म्हाज्या भावान भयणो, आमच्या जिवितांत अशें जाता, आमकां जाय जेजू एक बरो आमी पळयलां जेजू जायती मिलाग्री करता, जेजूची शिकवण आमी घेतात. पूण जेन्ना आमी पळयतात, आमच्या जिवितांतूय कोश्ट येतात वा आमी जेजूक कोश्टतलो ते पळयतात, तेन्ना आमकां तें मानून घेवंक बरें कठीण लागतात, त्रास लागतात. जेन्ना जेजू कोश्टांचें उलयता तेन्ना हे शिसांक त्रास लागले तेच भाशेन आमकां येता. आमी जायते फावटी पेद्रू भाशेन जातात. आमकां जाय सगळें बरें चल्ललें, एक बरे भाशेन चल्ललीं, जिवितांत सगळें बरें जाल्लें. पूण जेन्ना कोश्ट येतात, त्रास येतात, तेन्ना आमी जेजूक जो कोश्टवतलो मसाया म्हूण पळयतात, तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी फाटीं सरतात. आयज ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी पळोवया, आमी जेजूक मानतात, आमी जेजूचेर भार दवरतात, जेजू आमकां सदांच पळयतलो म्हणटात. पूण जेन्ना कोश्ट येता तेन्ना आमी जेजूचेर विश्वास दवरूंक पावतात काय वो आमी फाटीं सरतात, ती आमी नियाळ करुया आनी देवा लागीं बोड मागुया आमकां पूर्णपणी जेजूचेरच विश्वास दवरूंक. कसले त्रास येवं, कसले कोश्ट येवं,
ताचेरूच विश्वास धरूंक ताचेरूच भार धरूंक आमकां बळ आनी शक्ती मागुया.